जुजे सुडवंदरसो रक्नो क्रिस्तई मोगाच्या भावां भयणीनो ह्या विशयाचेर आमी आज मोठ्यान नियाळ करता. रक्नो म्हणटा आसतना आमकां उडास येता आमच्या दियेसीचो रक्नो पत्र न्ही आनी एक आमकां उडास येता राखण बडवो रक्नो. हांगासर रक्नो म्हणटा आसतना सादारण आमी ह्या रितीन अर्थ करून घेवं येता. गार्डियन, पोस्टर फादर ऑर केअरटेकर. सो अशें आमी समजून घेवं येता. कन्नडांत तो पोषकरू म्हणटात. पोषकरू आवय बापूय ना जालें जाल्यार पोषकरू पालकरा पोषकरा सभे म्हणटात. बळे तुमी थोडे पडी इस्कालाक म्हणून गेल्यात आसतले. पालकरा पोषकरा सभे पोषकरू गार्डियन. मग न्हू जुजेच्या जिणयेंत हांव न्हू एज ए गार्डियन एक गार्डियन जावन त्या गार्डियनांतय कसल्यो थोड्यो संगती आसा जे म्हणलें आमी मोठ्यान नियाळ करया. पयल्या सुवातेर आमी वांजेल आतां वाचलो. हांवें सगळे लांबायक वाचूंक वचूंक ना. मोठव्यान हांवें थंयसर वाचलां. जुजेच्या जिणयेंत थोडी गडितां आमी घेतली जाल्यार पयल्या सुवातेर जुजेक बडवो स्वप्नांत दिश्टेक पडटा आनी जेजूच्या जल्मा विशयान ताका कळीत करता. स्वप्नां आमकां हर एकल्याक पडटात न्ही, सदांय पडटात. खंय हर एका दिसा स्वप्नां पडटात. खंय थोडीं स्वप्नां वी आर अवेर ऑफ आमकां कळीत आसात, उडास आसतात. आनी थोडीं स्वप्नां आमकां कळीतच आसनात. पूण सडतांव स्वप्नां आमी कितें करता? आमी केअरलेस करता. पडलें जाल्यार कोणा एकल्याक सांगता आनी तितल्यार सोडता. आनी तशें कांय विपरीत अवघडाचें स्वप्न पडलें जाल्यार इल्लेशें आमी जागे जाता. आज काल हें आसोंक पुरो म्हणून. आनी ताच्या की चड मेल्ल्यांची स्वप्नां पडलीं जाल्यार त्या दाड आमकां विगाराचो उडास येता. आमी वचून एक मीस म्हणून दिता कित्याक आनी आमकां दोसचें नाका म्हणून. नाजाल्यार युजली स्वप्नां पडलीं जाल्यार वी टेक इट कॅज्युअली म्हळ्यार ओके चलता हें देखून आमी ताका कांय व्हडलें गामान आमी दिना. पूण मग अशें न्हू जुजेच्या जिणयेंत पळयलें जाल्यार ही एकच स्वप्न न्हय, हाच्या उपरांतय ताका 2-3 स्वप्नांत बडवो दिश्टेक पडटा. बट जोसेफ डजंट टेक इट कॅज्युअली, लायट जावन कान घेना. पूण ते स्वप्नां पडलें तवळ ती स्वप्नां तो सिरियस जावन कान घेता. आनी देवूस आपल्या बडव्या मारिफात उलयलो म्हणलें थंयसर तो समजून घेता. ते देखून एज ए गार्डियन, एज ए केअरटेकर, एज ए पोषकरू आमी आमचे थंय आसा जाल्लो एक गूण जुजे दाखोवन दिता. नॉट कॅज्युअल वे ऑफ गोईंग अबावट. चलता हें एटिट्यूड जाल्लें जाता बा ताका कालें करूंक व्हडलें त्या नमनेचें चिंतप आमचे थंय न्ही. बगार आमचे थंय आसूंक जाय तें सिरियसनेस, तें डेडिकेशन, दॅट फेथ ह्या आमचे थंय तो भावार्थ आसूंक जाय म्हणून जुजे आमकां हांगासर दाखोवन दिता. मस्त पोवटी मोगाचें न्हू जायत्यो संगती आज नोवेना की तुमी हांगासर आयल्यात. एक पयली संगत आमी मस्त कॅज्युअल जावन कान घेवन शिकालें म्हळ्यार आमच्यो आत्मीक संगत्यो जाता. मिसा गॅलरी जाता, शर्माव ह्या कानांत पडटा त्या कानांतल्यान देवाचें उतर वेता. आनी ओके नोवेनाक आयल्यारी जाता, कुमसार वर्सां आपले जाल्यारी चलता. ह्या घरा मागणें म्हळ्यार म्हळें नातल्यारी ओडना. सो मस्त पोटी असल्यो कॅज्युअल वे ऑफ लिवींग आमच्या आत्मीक जिणयेन मस्त आमकां पळोवंक मेळटा. तुमी एटलिस्ट हांगासर आयल्यात तुमच्या भावार्थाक हांव देवाक अर्गां दिता. तुमचें तें कमिटमेंट आसा. पूण हेंच कमिटमेंट हर एका संगतींनी आमी सिरियस जावन घेतलें जाल्यार आनी तें देवाचें उतर हर एक पोटी आमकां येता आसतना तें घेवन आमच्या जिणयेक आमी लागू केलें जाल्यार मोगाचें न्हू एज ए गार्डियन आमी आमकांच न्ही सांबाळटा. आमी आमचें कुटुंब, आमचो भावार्थ, आमची पवित्र सभा आमी सांबाळटा. ते देखून एज ए गार्डियन आमकां हर एकल्यांक आसूंक जाय जाल्लो एक विशय कितें म्हळ्यार जुजे थंय आसलें तें सिरियसनेस आनी कमिटमेंट आमचें थंय तें आसूंक जाय. दुसऱ्यान जुजे मोरयेक आपली पतीन म्हणून घेता. ताचे लागीं मोरये लागीं ताका करार मात जाल्लें, खाजर जावन येतलें. चिंत्या एखाद्या वेळार जुजेन मोरयेक ताची पतीन म्हणून घेनातलें जाल्यार मोरयेची परिस्थिती कितें जाती आसली? मोरये तरी पवित्र आत्म्यार गर्भेस्तीन जाल्ली वय गे न्हय वय. आतां ही ऑलरेडी गर्भेस्तीन आनी जुजेन तिका पतीन म्हणून घेनातली जाल्यार मोरयेची परिस्थिती कशी आसली जुदेव समाजांत? जुदेव समाजांत आमी पळयलें जाल्यार समारियेचे स्त्रियेक लोक कशें
पत्रांक वोन हाडलें आनी तेंच त्या सिमा फरिजावाच्या घरा ती स्त्री त्या जेजूचे पांय धुत आसतना त्या सिमा फरिजावान कितें म्हळें, ही स्त्री कसली म्हणून कळीत आसलें जाल्यार हो ताका आपुडूंक सोडतो ना आशिल्लो. आनी मरी आतां चिंतें एकादा वेळा जुजेन तिका पतीन म्हणून घेनातली जाल्यार आनी ही मरी गर्भेस्तीन जाता आसतना सगळ्यांक कळटा आनी तस जाल्यार संदर्भार समाजीन एक मनीस हांव चिंतलें जाल्यार मरयेची परिस्थिती कशी आसती. वय आमी चिंतलें जाल्यार थंयसर जबार संख्यो आमकां आमच्या मथीक येतात. पूण जुजे त्या मरयेक एज ए गार्डियन तिका घेता आनी आपल्या घरा पतीन जावन ती स्विकार करता. मात्र न्ही तिच्या गर्भांत आसलेल्या भुरग्याकी तो स्विकार करता. एज ए गार्डियन आमी आनेकल्या मनशाक गार्डियन जायचे शिवाय त्या मनशाक आमी कश्ट दिवचे व्यक्ती आमी जावंक नजो. गार्डियनाचें आनेक काम आनेकल्याक राखचें आनी म्हजें आनी तुमचें काम आनेकल्याक राखचें. मस्त पोटी आमच्या कुटुंबान अशें घडटा मोगाचें न्हू. दादल्या आनी स्त्रिया मदेंच कांय तरी सोडून जाल्यार त्या दादल्यान स्त्रियेक राखच्या बदलाक आनी त्या स्त्रियेन दादल्याक राखच्या बदलाक एकामेकांत आनी कश्टार गेल्ले जायते दाखले आमच्या स्वभावार आमी उडास काडले आमकां पळोवंक मेळटात. वी शूड रिमेंबर आमी हर एकल्यानी कुटुंबाच्यांनी आनी प्रत्येक तरान दादल्यान आनी स्त्रियेन तुमी समजून घे जाय, दादलो स्त्रियेचो राखणो आनी स्त्री दादल्याची राखणदार. आनी ही जबाबदारी एज ए गार्डियन कुटुंबांत हर एकल्यानी ती घेवंक आसा. तिसऱ्यान मग अशा भावां भयणीनो, हेरोदो 2 वर्सां सकल्या भुरग्यांक जीवशी मारूंक सोदता. आतां हे जुजे भुरग्याक घेवन खंय धांवता, इजिप्ताक धांवता. जुजेन अशें चिंतकें आसलें, जितल्या पयस काल्याक हांगासर रावया खंय म्हण लिपोवन रावया, कांय जावचें ना. जुजे तशें करता गी ना. जशें बोडव्यान ताका दिश्टीक पडोवन सांगून दिलें तशें जुजे त्या भुरग्याक आनी आवयक घेवन इजिप्ताक पलायन करता. म्हणजे जशें देव ताका फरमायता तशें तो देवाची खुशी करता. आमी मोगाचें गार्डियन आमच्या भावार तशें जशें आमकां देव फरमायता तशेंच आमी हर एकल्यानी करूंक जाय. आमच्या कुशे प्रमाणे करण उपरांत देवाक आमी खंय तरी फुलां फळां अर्पिलें जाल्यार खंडीत जावन आमी गार्डियन जावन आमच्या भावार तसो राखण केल्ले बरी जायना. त्या देखून आमकां हर एकल्यांक तातूंत एक जबाबदारी आसा. एज ए गार्डियन आमच्या भावार तसो गार्डियन जावन पोशक जावन आमी तो भावार्थ सांबाळूंक आसा. आनी केदाळा देवाच्या कुशे प्रमाणे करता तवळ आमी आमच्या भावार तसो पोशक जाता, राखणो जाता. चवथ्यान त्या सुकोवन गेल्ल्या बाळकाक ताचे वरवीं पयलें मग अशें न्हू बेतलेमांत थंयसर तांकां खंयसर त्या मरयेक बाळकाक जल्म दिवंक तांकां जागो मेळना. खंयसर वेतात ते, खंयसर जल्म दिता गोरवांच्या गोट्यान. आतां सादारण जावन आमी चिंतलें जाल्यार खंयसरी जागो मेळनातल्या तवळ जुजे खंडीस जावन निरुसांव जावन ताची आशा ताणें सांडीजय आसली. पूण जुजे निरुसांव जायना. पूण देवाचेर पतयता, आपलें धैर्य एकठांय करता आनी इतलेंच चिंता त्या आवयक आनी भुरग्याक वयर माथ्या वयर एक पाक्यां आसल्यार पुरो. कित्याक तुमी जाणात जायतीं जाणां भुरग्याक जल्म दिल्लीं आसलीं आसात. तुमी भुरग्याक जल्म दिल्ल्या उपरांत एटलिस्ट एक उठोवन तेणें वचत जाल्यार कितले दीस जाय पडटेत? काय कापतो 10 दीस 15 दीस कितें म्हणटात तुमी? वय कनिश्ट जाले तितले दीस मनीस जाय पडटेत. आनी एखाद्या वेळा खंय जर वाटेर या मार्गार त्या भुरग्याक जल्म दिल्लो जाल्यार त्या आवयचे आनी भुरग्याचे कश्ट कितें जाते आसले. तो पावस गी या वोत गी या ते दोव गी आनी कसले संकश्ट गी. पूण जुजे इतल्यान चिंता माथ्याचेर एक पाक्यां आसल्यार पुरो. ते देखून गोठोय जाता या गुडूय जाता, खंयसरी जाता. त्या भुरग्याक आनी आवयक एक पाक्यां आसल्यार पुरो जल्म दिवशाक. मग अशें न्हू एक गार्डियन जावन आमी व्हडल्यो व्हडल्यो संगती मस्तपोटी चिंतल्यार जायनात. मस्तपोटी आमचे लागीं व्हडल्यो व्हडल्यो फाक्या मात्र न्ही, आमचे स्लॅब आसात. 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही तसलीं घरांय आसात, 2-3 घरां आसलीं आसात. पूण जायते पोटी आमकां मागीर समाधान आसना. पूण जुजे एज ए गार्डियन आमकां आपोवणें दिता. आमकां कितें देवान दिलां तांतूं संतुश्ट जावन ताचेर विश्वास दवरून भावार्थ जावन दवरून जियोंक. आनी निमाणें मग अशें न्हू तो जेजू सुकोवन गेल्ल्या तवळ जुजे मरये सांगता जेजूक सोदून वेता, ताका सांडून घालिना. आमकां सांगनासतना तूं आमचो हात सोडून तूं तुजे इतल्याक गेलोय, तुजी वाट तूं पळय, म्हजी वाट
हांव पळयतां मस्तपोटी अशें जाता भुरगें जाल्ल्यान या ल्हान भुरगीं जाल्यार आमी तशें करिना इल्लोसो व्हड जालें जाल्यार आमी तितलेंच म्हणटा तो पूत जावं दी दूं जावं दी तुजी वाट तूं पळय म्हजी वाट हांव पळयतां तुवें म्हाका सांडलाय हांव तुका सांडटा ही आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत घडटा असले मस्त दाखले हांवें दिव्येत तुमकां वेळ जाता आज नव्यानोचो दीस हांवें सर्तीक सांगचे म्हणून गरज ना असले जायते दाखले आमचे थंय आसात म्हाका कोणी सांडलें जाल्यार हांव तांकां सांडटां हांव आवय म्हणून पळयना बापूय म्हणून पळयना पूत म्हणून पळयना धूव म्हणून पळयना आनी शेजारच्यांक खंडीत तरी दुसरी वाटच ना मग अशा भावा भयणीनो जुजे एज ए गार्डियन आमकां आपोवणें दिता कोणी आमकां सांडून वचूं दी पूण आमी कितें करी जाय तांकां सोदून वचूं जाय आमकां सांडलेल्यांक आमी सांडून वेशे न्ही पूण आमकां सांडलेल्यांक आमी कितें करी जाय आमी सोदून वचूं जाय मात्र न्ही जो कोणी आमकां सांडिनासतनाच ती सांडून गेल्यान जाल्यार तवळ आमकां एक जबाबदारी आसा सांडून गेल्ल्यांक सोदून हाडची क्रिस्त थंय फाटी हाडची तर मोगाच्या भावा भयणीनो जुजे सोडवंदार असो राखणो म्हणून आमी नियाळ करता आसतना आमी गार्डियन आमी केअरटेकर्स आमी पोशकरू विविध रितींनी आमकां ती जबाबदारी आसा तर त्या गार्डियनाची त्या राखण्याची जबाबदारी जुजेतावन आमी शिकया आनी आमच्या जिणेक ती लागू करूंक प्रयत्न करया खंडीत जावन आमकां जुजे बरी जावंक साध्य जातलें